केपें कुसमण वाठारांत केपें मडगांव मुखेल रस्त्यावेलो पूल धोकादायक अवस्थेंत आसा। ह्या पुलाचेर दोनूय वटेन आशिल्ल्या रेलिंगाचें बरेंच लुकसाण जालां। हाका लागून ह्या वाठारांत येरादारी करपी लोकांच्या जिवाक धोको निर्माण जाला। ह्या पुलाची सामकी चवथिकाय जाल्ल्यान हो पूल मोडपाची शक्यताय आसा। जाता तितल्या बेगीन संबंधीत खात्यान ह्या पुलाचे दुरुस्तीचें काम करचें अशी मागणी केपें नगरपालिकेचो नगरसेवक अमोल काणेकर हांणी केल्या। आमची इम्पॉर्टंट कित्याक ती वयर जे आर्क आशिल्ले थंय दोन गाडी सुटना आशिल्ल्यो थंय आतां मातशें वायडनींग केलां तें अजून सारकें प्रॉपर कमिशन जावंक ना पूण एटलिस्ट वायडनींग जावन थोडो तरी मातसो स्पेस मेळ्ळा आनी हांगा पळय जें आसा हांगाय सेम गोश्ट आसता आनी तातूंत हे आर्क पळय आसा न्ही दोनी जे सायडीच्यो आसात म्हणजे जे शोल्डर्स पळय आसा ते दोनी कॉलेप्स जाल्या तुमी पळयलां आसतलें सामकें कंडिशन सामकी ताची स्टेटस सामकें वायट आसा आनी इट इज व्हेरी रिस्की ते केन्नाय एक वेळ कोसळपाक शकता आनी हांगा सायडीन कांय लोकांक सेफ्टी ना हांगा MLA आसता ताणें दोन पत्रे मारिल्ले एल्टन बाबाक पूण ते कोणें चोरून व्हेले हांव आतां WRD कडेन उलयलां WRDन ताचो एस्टिमेट घेता म्हणला आतां आमची 28 तारखेर आमची ऑर्डिनरी मिटींग आसा म्युन्सिपालिटीन तांकां हांव रेजोल्युशनूय सबमीट करपी आनी तेजेर बाकीची बेगीन हें काम करून घेवपाचें हांव रिक्वेस्ट केला WRD ऑफिशर्सांक ताणें आजून मातशी कॉन्फिडन्स घेवची आनी हो एस्टिमेट बेगीन रेडी करचो आनी अप्रूव करून हाडून एक काम करचें एक ह्या व्हळाची ब्रिज आहा ही व्हळाची हें आरक म्हणटा हेका हें आरक म्हणल्यार आतां जालें कितें गेल्या वर्सा 2-3 वर्सां जालीं हिंगा बांदपाक रुंदीकरण करपा हेजें ही पुण्याक बी मारलेली पूण ती मदें कित्याक म्हूण गेली ती खबर ना आनी हें इतलें डेंजर जालां की हो रस्तो 4 मिटर लागून ना हायवे रस्तो हो पूण 4 मिटर लागून ना राती 2 दीस जाले ती हाब्याल गाडी मारली आनी ती मोरपाची सालवार जाली पूण ह्यात कित्याक करना सरकार हेजेर कित्याक लक्ष दिना खबर ना ऑलरेडी कॉलेप्स जाल्लो आसता हाफ ऑलरेडी कॉलेप्स जावन तो मोडलो आहा पूण हेल्टनान हेका 2 पोत्र मारले ती थोडी ते बोलली आनी ती बी गेली आनी ते सायडीचो तसो जाला तो सामको जाला हांव तेंचोय न्हू ते दिश्टी पडटा तुमचो हो आतां हायवे म्हणटा हो 4-5 मिटर 6 मिटर आसूं नाका तो ना म्हणून तेन्ना सरकारान हेचेर लक्ष दिलें रस्तो बरो केला पूण हिंग मरे आतां केपें भाशेन सरकारान जाता तितली बेगीन हेचेर लक्ष घालून हे मातशें रुंद करचें